11 मार्चाक सकाळी 8 सावन दक्षिण आणि उत्तर गोंयांत मतमेजणेक सुरवात जाली। सकाळी 9:30 जाता म्हणसर वेंचणुकांचे निकाल येवपाक लागिल्ले। मांद्रे मतदारसंघाच्यान उत्तर गोंयचे मतमेजणेक सुरवात जाली। मांद्रे आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकां हारोवन दयानंद सोपटे वेंचून आयले। दयानंद सोपटे हांकां 16,490 मतां पडलीं, जाल्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकराक 9,351 मतां पडलीं। पेडणे भाजपाचे उमेदवार राजेंद्र आल्लेकर हांकां मोगो पक्षाचे उमेदवार बाबू आजगांवकारान हारयले। राजेंद्र आल्लेकर हांकां 9,715 जाल्यार बाबू आजगांवकार हांकां 15,745 मतां पडलीं आनी ते वेंचून आयल्यात। दिवचल मालात भाजपाचे उमेदवार राजेश पाटणेकार हांकां 10,645 मतां पडलीं। तांणी मोगोचे नरेश सावळ हांकां हारयले। थिवी मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार किरण कांदोळकार हांकां निळकंठ हळर्णकार हांचे कडल्यान हार घेवची पडली। निळकंठ हळर्णकार हांकां 8,124 मतां पडल्यात, जाल्यार किरण कांदोळकार हांकां 7,393 मतां पडल्यात। म्हापसा मतदारसंघांतल्यान ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसुझा परत वेंचून आयल्यात। तांकां 10,977 मतां पडल्यात, जाल्यार मोगोचे उमेदवार विनोद फडकेक 4,129 मतां पडल्यात। शिवोले मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाचे उमेदवार विनोद पालयेकार वेंचून आयल्यात। तांकां 10,191 मतां पडल्यात, जाल्यार आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकाराक 8,748 मतां पडल्यात। साळगांव मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाचे उमेदवार जयेश साळगांवकार वेंचून आयल्यात। तांकां 9,735 मतां पडलीं, जाल्यार भाजपाचे आदले मंत्री दिलीप पुरवळेकार हांकां 7,598 मतां पडल्यात। कलंगूट मतदारसंघात आमदार मायकल लोबो परत एक फावट 11,136 मतांनी वेंचून आयल्यात। तांचे आड आशिल्ले काँग्रेसीचे उमेदवार जोसेफ सिक्वेरा हांकां 7,311 मतां पडलीं। परवरी मतदारसंघात परत एक फावट आमदार रोहन खंवटे वेंचून आयल्यात आनी तांकां 11,175 मतां मेळ्ळ्यात। तांचे आड आशिल्ले भाजपाचे उमेदवार गुरुप्रसाद पावसकार हांकां 6,961 मतां मेळ्ळ्यात। हल्दोना मतदारसंघात परत एक फावट भाजपाचे उमेदवार गिलेन टिकलो वेंचून आयले। तांकां 9,405 मतां पडल्यात, जाल्यार तांचे विरोधांत आशिल्ले अमरनाथ पणजीकार हांकां 4,094 मतां पडल्यात। पणजे मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी उमेदवार बाबूश मोन्सेरात हांकां हारयले। सिद्धार्थ कुंकळकाराक 7,924 जाल्यार बाबूश हांकां 6,855 मतां मेळ्ळीं। ताळगांव मतदारसंघात काँग्रेसीची उमेदवार जेनिफर मोन्सेरात वेंचून आयली। तिका 11,534 मतां पडल्यात, जाल्यार भाजपाचे उमेदवार दत्तप्रसाद नायकाक 8,697 मतां पडलीं। सांताक्रूज मतदारसंघात काँग्रेसीचे उमेदवार आंतोनियो फर्नांडीस वेंचून आयल्यात। तांकां 6,202 मतां पडलीं, जाल्यार भाजपाचो उमेदवार हेमंत गोलतकाराक 5,507 मतां पडल्यात। सांत आंद्रे मतदारसंघात काँग्रेसीचे उमेदवार फ्रांसीस सिल्वेरा वेंचून आयल्यात। तांकां 8,087 मतां पडल्यात, जाल्यार भाजपाचे उमेदवार रामराव वाघ हांकां 3,017 मतां पडल्यात। कुमारजुवा मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार पांडुरंग मडकयकार वेंचून आयल्यात। तांकां 12,395 मतां पडल्यात, जाल्यार तांचे विरोधक आशिल्ले काँग्रेसीचे झेवियर हांकां 3,961 मतां पडल्यात। मये मतदारसंघांतल्यान भाजपाचे उमेदवार प्रवीण झांटये हांचो 12,430 मतांनी विजय जालो, जाल्यार तांचे विरोधक आशिल्ले संतोष कुमार सावंत हांकां 7,547 मतां पडल्यात। सांखळे मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार डॉ प्रमोद सावंत परत एक फावट वेंचून आयल्यात। तांकां 10,068 मतां पडलीं, जाल्यार तांचे विरोधक आशिल्ले धर्मेश सगळानी हांकां 7,927 मतां पडल्यात। पर्ये मतदारसंघांतल्यान परत एक फावट प्रतापसिंग राणे हांचो विजय जाला। तांकां 14,977 मतां पडल्यात, जाल्यार तांचे विरोधक आशिल्ले भाजपाचे उमेदवार विश्वजीत कृष्णराव राणे हांकां 10,911 मतां पडलीं। वाळपय मतदारसंघांतल्यान परत एक फावट आमदार विश्वजीत राणे हांकां जैत मेळ्ळा। तांकां 13,493 मतां पडल्यात, जाल्यार तांचे विरोधक आशिल्ले सत्यविजय नायक हांकां 7,815 मतां पडल्यात। प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान अपक्ष उमेदवार गोविंद गावडेचो विजय जाला। ताका 15,149 मतां पडलीं, जाल्यार मोगोचे दीपक ढवळीकार हांकां 10,436 मतां पडल्यात। फोंडेच्यान काँग्रेसीचे उमेदवार रवी नायक 9,502 मतांनी जिखून आयल्यात, जाल्यार तांचे विरोधांत आशिल्ले भाजपाचे उमेदवार सुनील देसाय हांकां 6,492 मतां पडलीं। शिरोडा मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीचे उमेदवार सुभाष शिरोडकार जिखून आयल्यात। तांकां 11,124
54 मतां पडली जाल्यार भाजपाचे उमेदवार आदले मंत्री महादेव नायकाक 6268 मतां पडल्या। सकयल परत एक फावट आमदार सुदीन ढवळीकार 17000 मतांनी वेंचून आयले जाल्यार भाजपाचे उमेदवार प्रदीप शेट्टीक 3413 मतां पडल्यात। मुरगांव मतदारसंघात आमदार मिलिंद नायक परत एक फावट निवडून आयल्यात, तांकां 8446 मतां मेळ्ळ्यात जाल्यार काँग्रेसीचे उमेदवार संकल्प आमोणकाराक 8326 मतां मेळ्ळ्यात। वास्को मतदारसंघांतल्यान परत एक फावट कार्लोस आल्मेदा हांकां जैत मेळ्ळा, तांकां 6378 मतां पडल्यात जाल्यार तांचे विरोधात आशिल्ले कृष्णा साळकर हांकां 5964 मतां मेळ्ळ्यात। दाबोळी मतदारसंघांतल्यान आमदार माविन गुदिन्हो परत एक फावट वेंचून आयल्यात, तांकां 7234 मतां पडल्यात जाल्यार तांचे विरोधात आशिल्ले बाबू नानुस्कर हाका 4740 मतां पडल्यात। कुट्टाळी मतदारसंघांतल्यान भाजपाची आमदार एलिना साल्ढानाक परत एक फावट 5666 मतांनी जैत मेळ्ळा जाल्यार तिच्या विरोधात आशिल्ले काँग्रेसीचे उमेदवार आथानियो वाझ हांकां 5148 मतां पडल्यात। नुवें मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीचे उमेदवार विल्फ्रेड डिसाळ 9967 मतांनी वेंचून आयल्यात जाल्यार तांचे विरोधात आशिल्ले मिकी पाशेकोक 4307 मतां पडल्यात। कुडतरी मतदारसंघात परत एकदा काँग्रेसीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड वेंचून आयल्यात, तांकां 9875 मतां पडल्यात। फातोर्डा मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाचे उमेदवार विजय सरदेसाय जिखल्यात, तांकां 10516 मतां मेळ्ळ्यात जाल्यार भाजपाचे उमेदवार दामू नायकाक 9182 मतां पडल्यात। मडगांव मतदारसंघात आमदार दिगंबर कामत परत एक फावट वेंचून आयल्यात, तांकां 12105 मतां पडल्यात जाल्यार तांचे विरोधक आशिल्ले शर्मद रायतुरकार हांकां 7929 मतां पडल्यात। बाणावली मतदारसंघांतल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे उमेदवार चर्चिल आलेमांव 9383 मतांनी वेंचून आयल्यात जाल्यार आम आदमीचे रोयला हिका 4182 मतां पडल्यात। नावेली मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष आशिल्ले लुइजीन फालेरो हांचो विजय जाला, तांकां 8183 मतां पडल्यात जाल्यार तांचे आड आशिल्ले आवेर्तान फुर्तादोक 5705 मतां पडल्यात। कुंकळ्ळी मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीचे उमेदवार क्लाफिसियो डायस हांकां जैत मेळ्ळा, तांकां 6361 मतां पडल्या जाल्यार तांच्या विरोधात आशिल्ले जोकीम आलेमांवाक 6317 मतां मेळ्ळ्या। वेळी मतदारसंघांतल्यान फिलिप नेरी रॉड्रिग्स हांचो विजय जाला, तांकां 10417 मतां मेळ्ळ्यात जाल्यार तांच्या विरोधात आशिल्ले बेंजामिन सिल्वाक 5146 मतां पडल्यात। केपें मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीचे उमेदवार बाबू कवळेकार हांकां परत एक फावट जैत मेळ्ळा, तांकां 13525 मतां पडल्यात जाल्यार भाजपाचे प्रकाश वेळीप हांकां 10933 मतां पडल्यात। कुडचड्यार भाजपाचे आमदार निलेश काब्राल परत एक फावट वेंचून आयल्यात, तांकां 12294 मतां मेळ्ळ्यात जाल्यार गोवा सुरक्षा मंचाचे उमेदवार श्याम सातार्डेकर हांकां 3742 मतां पडल्यात। सावड्डेच्यान मोगो पक्षाचे उमेदवार दीपक प्रभू पावसकार हांणी भाजपाचे उमेदवार गणेश गांवकार हांकां हारयल्यात। दीपक पावसकार हांकां 14575 मतां पडलीं जाल्यार गणेश गांवकाराक 9375 मतां पडल्यात। सांग्यार अपक्ष उमेदवाराक प्रसाद गांवकर पयलेच फावट वेंचून आयल्यात, तांकां 7636 मतां पडलीं जाल्यार सुभाष फळदेसायक 6699 मतां पडल्यात। काणकोण मतदारसंघात काँग्रेसीचे उमेदवार इजिदोर फर्नांडीस वेंचून आयल्यात, ताका 10853 मतां पडल्यात जाल्यार भाजपाचे विजय पै खोत हांकां 8745 मतां मेळ्ळ्यात।